ह्या भक्तीचो कायम करून येता, विश्वास करून येता, बापा मुखार येता, आत्म्यात सदां बापा वचूंक येता तुका, आत्म्यात सदां बापा वचूंक येता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता वेल्सी गामा आपल्या जल्माच्या दिसाक, आनी दुसरे दिसा भेटयता देवाक दिनवासून मार्ता कवळेकर आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी खेरीत भाशेन मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया फाउस्ता आल्मेदा आपले बरे भलायके पासत मागूंक लायता. तशेंच आमच्या 400 वर्सांची समारंभणी आमी सुरू करता, ताचेर आशिर्वाद घाल आनी आमचो भावार्थ आनिकूय घट कर म्हूण आमी मागुया. आयज 18 जून आयज गोवा रेव्होल्युशन डे, क्रांती दिवस. 1946 वर्साक हे सुरू जाल्ले ते 1961 वर्साक आमच्या गोंयांक लिबरेशन मेळ्ळलें. भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमच्या गोंयांक परतून लिबरेशनाची गरज आसा अशें दिसता, क्रांतीची गरज आसा दिसता. एकवटान येवन आमच्या पुर्वजांनी ही रेव्होल्युशन केल्ले आमच्या गोंयच्या स्टेटा पासत आयज नव्यान आमचें गोंय सोडोवपाक गरज आसा आमच्याच हातांतलें. खेरीत भाशेन आयचे मिसाचे भेटेन मागुया आमच्या सगळ्या गोंयकारांक बाराबोर येवपाक, एकठांय येवपाक आनी आमचें गोंय सांबाळपाक. आनीक आमचे जे विचून काडलेले आसात तांणी आपणाचो फायदो न्हू पूण आमच्या गोंयचो फायदो पळोवन जें कितें चुकीचें आसा तें पयस करूंक आनीक सारकें आसा नितीचें आसा तें आपणावंक खेरीत भाशेन हे भेटेन आयज आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावन मागुया. जीं कोण बरीं नात तांचे पासत बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणीनो, देवान आमकां आमचें दायज दिलां, देवान आमकां आमची जमीन दिल्या, देवान आमकां जायतीं बरेपणां आमच्या गांवांत दिल्या. देवाक आर्गां दिवया. पूण जायते फावटी हें सांबाळून दवरूंक आमी चुकल्या, आमी बेजबाबदार जाल्या. असले आमच्या चुकीचे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव, आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बरवासो आनी आमचें बळ. आमी इतलीं वसोक की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो. सगळ्या काळजान आनी सर्व करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हे आमी विनंती करून मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. राजांच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. तिसबीतच्या एलिजाक सर्वेस्परान अशें उतर पावलें, उठ
आनी इस्रायलाच्या राजाक आहाबाक मेळूंक वच. तो सामारियेंत रावता. नाबुताच्या दाकामोळ्यांत तो तुका मेळटलो. तो मोळो आपणाचे आदीन करूंक तो थंय गेला. तूं ताका अशें सांग, सोर्वेस्पोर अशें उलयता, तुवें खून केलोय तो केलोय आनी आतां ताचें बाटूय वत्ताय. आनी तूं ताका अशें सांगतलोय, सोर्वेस्पोर अशें सांगता, नाबुताच्या रोगोत सुण्यांनी लेवलें तेच जाग्यार तुजींय तीं लेवतलीं. आहाबान एलिजाक म्हणलें, आरे म्हज्या दुस्माना, तुवें म्हाका सोदून काडलोय? एलिजान जबाब दिलो, होय, हांवें तुका सोदून काडलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट तें करूंक तूं फुडें सरलाय देखून हांव तुजेर नोश्ट धाडटलों. तुजे सोंस्तीक हांव नोपयत कोत्तलों. इस्रायलांत आहाबाच्या घराण्यांतल्या सगल्या दादल्यांक सूट तशें कैद्यांक मारून उडयतलो. तुवें म्हाका राग हाडलोय आनी इस्रायलाचे पोरचेक पातकान घाली देखून नेबेताच्या पुता जेरोबामाच्या घराण्यांक आनी आहिजाच्या पुताक बाक्षच्या घराण्यांक हांवें केलां तशें तुजेय घराण्यांक हांव कोत्तलों. आनी जेजेबेला विरुद्धूय सर्वेस्परान अशें सांगलें, जेस्रियेलाच्या मोळ्यांत जेजेबेलाक सुणीं खातोलीं. आहाबाच्या घराण्यांतलीं ह्या शारांत मोडटात तांच्योय कुडी सुणीं खातोलीं. आनी उक्त्या मोळार मोडटात तांच्योय कुडी अंतराला वेलीं सुकणीं खातोलीं. आपले बायलेक जेजाबेलाच्या सांगण्याक बुलोवन सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट तें आभान केलें तशें आनी कोणेंच करूंक ना. कुड्ड्या देवा फाटल्यान वचोन आहाबान एकदम कांटाल्याची वस्त केली. तशेंच आमोरितांनी केलें आनी हे पासत इस्रायल पोरचे मुखार सर्वेस्परान तांकां देसांतले धांवडायलोलीं. आनी आहाबान ही उतरां आयकलीं तेन्ना ताणें आपलें आंगोस्त्र पिंजलें आनी साक घालून उपास केलो. साकूच घालून तो न्हिदलो आनी मेंगो कसो सवकास चलूंक लागलो. तेन्ना तिशबिताच्या एलिजाक सर्वेस्परान म्हणलें, म्हजे मुखार आहाब कसो खालतो जालो तें तुवें पळयलाय. तो म्हजे मुखार खालतो जालो देखून हांवूय ताच्या जिवितान नोश्ट धाडचो ना, पूण ताच्या पुताच्या जिवितान ताच्या घराण्याचेर हांव नोश्ट धाडटलों. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कोर. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कोर. काकुत्सारा देवा काकलूत करून दाखय. भोव कोणवाल्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें कोत धुवून म्हाका नितळ तूं कोर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कोर. म्हजो गुन्यांव खरेंच आयज हांव ओळखून घेता. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार ठेवता. तुजेर चुकलां सायबा, तुकाच ओकमान केला. तुजे नोदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कोर. म्हज्या पातकां वयली नोदोर तूं काड सायबा. सगलो म्हजो गुन्यांव काडून उडय देवा. देवा, तारका म्हज्या दोयेन म्हाका निवार. सगल्यांक तुजी दया वाकाणटलो सायबा. जबाब, आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कोर. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय सोय सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय सोय. सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय सोय.
Sorbes por azul, sorbes por azul, sorbes por azul, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेस धरतलोय. अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां, पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. हे परी तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाचीं भुरगीं जातल्यात. कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फटकिऱ्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? तोलकारूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भाव बंधूकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुमी कितें करतात? ओन भावार्थी लेगून अशें करतात की ना? म्हणटोच जसो तुमचो सर्गीचो बाप सपूर्ण तशींच तुमी सपूर्ण जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे 18 जून 1946 कितें जाल्लें? गोवा रेव्होल्युशन. आनी आयज आमी गोवा रेव्होल्युशन डे मनयता. भाव भयणीनो, हें रेव्होल्युशन म्हणटात तें क्रांती करपाक कित्याक गरज पडटा? क्रांती करपाक गरज पडटा भोव करून जे कोण ऑथॉरिटी आसा, जे प्रशासन आसा, ते पोरशे पासत जें कितें करूंक जाय तें करूंक चुकता. वो जें कितें फायद्याक पडपाक जाय आसलें सगल्यांक तें करपाचें सोडून निसणटोन आसा तें करता. मागीर क्रांती घडोवची पडटा. आनी असलीच क्रांती 1946 वर्सा आमच्या गोंयान, आमचे गोंयचे पासत डॉक्टर जुलियांव मिनेझीस आनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांणी सुरू केल्लें. थोडे दीस हांगासर झुजले आनी मागीर तांकां भायर घातले, बणकणीन घातले. हेर सगल्यो वस्तू तांचे बराबर हेर दुसरेय गोंयकार सगळे बराबर आयले. मडगांवां घडलेलें. आनीक हे सगळे जे आमचे गोंयकार बराबर आयिल्ले थंय सावन ही कीट सुरू जाली. सुमार 15 वर्सांनी आमच्या गोंयांत लिबरेशन फावो जालें 19 डिसेंबर 1961 वर्सा. भाव भयणीनो, आयज हो दीस आमी उगडास करता आसतना सुरवातेक म्हणलां तशें आयज नव्यान आमकां एक क्रांतीची गरज आसा काय? नव्यान आमकां सोडवणेची गरज आसा काय? दुबाविरीत आयज आमच्या गोंयचेर आनी जे भाशेन आमचें गोंयचें प्रशासन चल्ललें आसा आनी जे भाशेन कायदे बदलतात आनी जे भाशेन कायदे वायटाक वापरतात हें पळयल्या उपरांत, आनी तशेंच आयज जायते आमचे सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उठलेले आसात, आपलो ताळो उबारतात, मागतात प्रशासना लागीं ह्यो वस्तू सारक्यो घाल. तेन्ना म्हणूंक जाता वय क्रांतीची गरज आसा. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता? भाव भयणीनो, कालच्या दिसाक आनी आयच्या दिसाक राजांच्या पुस्तकांतलें आमी वाचलां. 1 Kings chapter 21 हें आमी उगडास दवरचो सगल्यांनी. 1 Kings chapter 21 काल आनी आयज आमी तो वाचता. नाबोत म्हणलोलो एक इज्रायलीत आनी ताचें दायज आसा, ताचे पुर्वजाचें दायज, एक बरो दाखा मळो. आनी दुसरे वाटेन आसा राजा, प्रशासन, आहाब राजा. ताचो दोळो त्या मळ्याचेर. सुरू करता आसतना ताणें बरें सुरू केलां. तो आपूण गेला त्या नाबोताशी आनी ताचे लागीं मागलां, म्हाका तुजो मळो दी. ताचो डीलूय बरो आसलो, आमी कालच्या दिसाक आयकल्लें. ह्या मळ्याचे सुवातेर हांव तुका ताच्याहून आनीक एक बरो मळो दितां आनी तुका जरी तर तो आनीक दुसरो मळो नाका जाल्यार हांव तुका फावो तितले पयशे दुडू दितां हो तुजो मळो विकतो घेवपाक, कित्याक म्हजो एक प्रोजेक्ट आसा थंयसर करपाचो. हो भयणीनो, नाबोतान राजाचें आयकलें
आनी तें आयकल्या उपरांत ताणें आपलो जबाबूय दिलो, हें म्हजें पुर्वजाचें दायज आनी म्हजें पुर्वजाचें दायज तुका विकूंक वो तें हांवें सोडून दिवंक सर्वेस्पर देव म्हाका निर्मिना जावं. आनी नाबोताचो हो जबाब आयकून राजा दुखाबरीत जावन परतून घरा गेलो तेन्ना आनीक जेवना खायना तें पळोवन ताचे पतीन जिजाबेलाची खबर आमी गेल्ल्या दिसांनी आयकल्या. कशी भाशेन आपले देव, ती भायली, आपले देव तिणें हाडले, बाल देवाक हाडलो आनीक बाल देवाची पुजा करपाक सोदताली तेन्ना एलिजा प्रवाद्यान तिका हारयल्ली. ताचे जे प्रवादी आसले तांकांय हारयल्ले सगल्यांक आनी खरो जिवो देव कोण तो सगल्यांक दाखोवन दिल्ले. आनी आतां ह्या दाका मोळ्यान राजा परतून येवन जेन्ना आतां दुखाबरीत जाला, तूं कांयच भियेनाका, हांव करतलीं कितें करपाचें आहा तें, तुका तुजो हो मोडो मेळटलो. आनी कालच्या दिसाक आमी आयकलां कशे भाशेन ती राजाच्या नांवान चिटी बरयता आनी चिटी बरयता ती हे गांवचे जे वडील आसात, जाणटे म्हणटा तांकां बरयता आनी नाबोताचो जीव काडून घेता, फातरांनी ताका मारतात, ताचेर आड खोटी गोवाय दितात आनी ताका मारल्या उपरांत राजा हो मोडो आपलो करूंक जेझरील हांगासर ह्या दाका मोळ्यान गेल्लो. आनी तेन्ना रेवल्युशन सुरू. रेवल्युशन कोण कोत्ता? रेवल्युशन प्रवादी कोत्ता, एलिजा प्रवादी. आनी आपणाचेच वस्तूंक न्हू, देव ताका उठयता, चल उठ. राजा जेझरीलान गेला, ताणें नाबोताचो जीव काडला आनी आतां ताचें भाट वो ताचें शेत आसा तेंय तो आपलें करपाक सोदता. एलिजा प्रवादी भाव भयणीनू गेलो आनी राजाक मेळ्ळो. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता. आयज रेवल्युशन डे म्हणटा तेन्ना असलें कितें आयज आमकां दिसती पडटा की ना? ओ दिसती पडोनूय आमी जायतीं जाणां आमचे दोळे धांपता. भाव भयणीनो, आयज घडी ह्या एलिजा प्रवाद्याक म्हणपाक जाय आसलें, अरे तूं प्रवादी मरे, तूं कितें पॉलिटिक्सान पडटा, तूं कितें त्या राजा मुखार वयता, मातसो ओगो वस, मागणें कर, बस भितर. जे भाशेन आयज आमी जरी तर भोव करून पाद्रींनी जरी तर ताळो उबारलो जाल्यार हेंच प्रशासन जें आसा तेंच म्हणटात. इवन आतां एलिसांव जालें तेन्ना पिड्ड्यार जालें म्हणटच कॅथलीक प्रिस्टांक लागून आपूण पिड्ड्यार जालें हेंय बीन तांणी स्टेटमेंट केलें. आनी जी पार्टी आमचो सरकार चलयता तें तोंड बंद करून तेका एके भाशेन सांगात दितात हें जें चलता तें. कालच्या दिसाक आमच्या नव्या बिस्पाची ऑर्डिनेशन जालें आनी जायते लोकांनी आतां ते फोटो पळोवन बोवाळ मारपाक लागले. जे काल कॅथलीक प्रिस्टाचेर आड उलयताले ते आयज त्याच कॅथलीक प्रिस्टां बरोबर येवन फोटो कित्याक काडटात आनी फोटो कित्याक सोशल मिडियाचेर घालतात, कितें दाखोवपाक सोदतात. हो भयणीनो, पोत्तून जरी तर आमी आयच्या पयल्या वाचपान वचत जाल्यार हे जे अधिकारी आसले तांणी जी घराणी घातली ती घराणी घालपाक कायद्याचो सांगात घेतलो. कायदो एके भाशेन आपणाक जाय ते भाशेन बदल्लो आनी नाबोताक जिवेशी मारलो. आयज आमचे जे कोण जमीन आमची हडप करपाक सोदतात, आयज आमचें दायज काबार करपाक सोदतात, आयज आमची संस्कृताय काबार करपाक सोदतात, ते अशेंच करतात हें आमकां दिसती पडटा की ना? आयज पळयात असलेच हे जे जाणटे आसलेले तो रोल आयज कोणें घेतला आमच्या आयच्या प्रशासनान. आयज आमचे डिपार्टमेंट्स आसात, PWD आसा, GCZMA आसा, TCP आसा, आयज कायदे जे भाशेन बदललेले आसात पळयात. आयज जरी तर पेपर वाचलो तुमी, कालचोय पेपर वाचलो जाल्यार आतां ह्या दिसांनी आमकां लोटले, बोरी हांगाचे शेतकामती उठलेले आसात ते दिसती पडटात. आपली खाजनां सांबाळपाक दायज आमच्या पुर्वजांचें, ही खाजान शेतां म्हणटात ती दायज लोटले हांगासर ती आसात. आनीक ह्या शेतांतल्यान मोदींतल्यानूच हो नवो ब्रीज बांदपाक सरकार सोदता. जरूय कितलो तेंप जालो हे शेतकामती सरकारा लागीं मागता ही आमची खाजनां सांबाळ. तो ब्रीज ह्या वाटेन हाडीत जाल्यार ही आख्खी खाजनां काबार जातलीं. थंयचो गांवचो MLA आसा ताकाय सांगलें, जो एके वाटेन तावन दुसरे वाटेन उडी मारून गेलो आनी आतां आपलें म्हणप आनी आपले विचार आसात ते बदलले.
GCZMA आसा तांचे मुखार घातल्यार ते म्हणटात आमी पळयतले, कित्याक तांच्यान डायरेक्ट आतां कायदो आपल्या हातान घेवपाक जायना, डिसिजन घेवपाक जायना. TCPचो एमेंडमेंट आसा 39A आनी हेर दुसरे फॉरेस्टाचो एमेंडमेंट आसा, हे कायदे बदललेले आसात. आनी हे सगळे जरी तर पळयत जाल्यार आमचें दायज इल्लें 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 काबार जाता हें आमकां दिसती पडटा. क्रांतीची गरज आसा काय? आल्ताराचेर रावन फादर उलयनाका हें बरें परतून म्हणटले तुमी. पूण भाव भयणीनो, आयज जरी तर आमी उठना, आयज जरी तर हें देवाचें उतर आमचे लागीं इतलें व्हडल्यान उलयता, ताका जरी तर आमी कान बंद करता आनी आमची मनां बंद करता जाल्यार कोटा आमचें. नाबोताक मारलो आनी ताचें रगत त्या शेतान वारयलें, सुणी लेवली आनी देवान एलिजाक सांगलें, सांग वचोन त्या राजाक की तुकाय असलेंच भोगतलें, खास्त पडटली, तुजें मोडें सुणी खातली. आनी जी राणी जिणें ताका मारलेलो तिका तशेंच घडलें. भाव भयणीनो, आयचें पयलें वाचप सोंपता आसतना एक मातसो इल्लोसो ट्विस्ट कसो आयलो. राजा मँगो कसो जालो. राजा आपणाक जें कितें जातलें तें आयकून एके भशेन भियेलो, साक न्हेसलो, प्राचीत केलें. आनी देव पळयता की हो प्राचीत करता, तो प्राचीत करता जाल्यार ही खास्त जी सांगलेली ती ताच्या जिवितान हांव घालचो ना, पूण ताच्या पुताच्या जिवितान घालतलो. ताका सोडलो व ताका एक दिशी माफी मेळ्ळी. भाव भयणीनो, आयज जायते जाण हे भाशेन घडये आपणाचें मन परिवर्तन दाखयतात. भोव करून जेन्ना आपणाचेर एक हार येता, आपणाक हार, आतां इलेक्शनाक हार पडलेली आसा, एपिजमेंट सुरू जातलो. कित्याक? खऱ्या मनान काय दाखोवपाक, कशेय भाशेन हें सगळें जिखून आपणाक घेवपाक. आनी हें सगळें चलता आसतना आमचो एटिट्यूड कितें? आमी क्रिस्तांवां कशीं? आमचो एटिट्यूड कसलो जावचो? हेच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमचे लागीं उलयता. आदीं सांगलेलें आसा, दांताक दांत, दोळ्याक दोळो, हें सगळें तुमी सांगलेलें आसा. पूण हांव तुमकां सांगता, तुमी एकामेकाचो मोग करात, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तुमकां पिडापीड दिता तांचे पासत मागात. जेजूचें रेवल्युशन. भाव भयणीनो, जेजूचें रेवल्युशन मातशें वेगळें. जें कितें वायट आसा त्या वायटाक वायटान फारीक करिनाका, पूण मोगान फारीक कर. आनी असलें रेवल्युशन भाव भयणीनो, असली क्रांती आयज आमकां जण एकल्याक गरज आसा. ही मोगाची क्रांती, बोगसण्याची क्रांती. आनी ह्या वरवीं एकामेकाक आमी सांबाळूंक, सगळे जे आसात, वायट आसूं बरें आसूं, तांकां सगल्यांक एकूच पावस पडटा. तो पावस पडटा तो थोड्यांचेर पडटा आनी थोड्यांचेर पडना आसतना उरना. जेजून सांगलां, वत पडटा तेंय सगल्यांक पडटा. जाल्यार आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं, सगल्यांक आमकां देवान आमकां रोचल्यात आनी तो आमकां सांबाळटा. आनी तरी आसतना आमचे मदलीं थोडीं जरी तर वायट दशेन पावतात जाल्यार एकामेकाक आमच्या मागण्या वरवीं सांबाळपाक, मोगा वरवीं सांबाळपाक, तेच बरोबर जें कितें चुकतात तेन्ना आमच्या उतरां वरवीं बरे भाशेन सांगून आमी एकामेकाक सांबाळपाक. आनी हे भाशेन आमचें दायज, आयज गोवा रेवल्युशन डे मनयता आसतना आमचें गोंयचें दायज, आमची जमीन, आमचीं शेतां भाटां, आमचे दोंगर, आमचें गोंयचें दायज, आमची संस्कृताय, आमची गोंयची संस्कृताय काय बरी आसा. आमचें दायज, आमची कोंकणी भाशा, ती राखपाक जाय, सांबाळपाक जाय. तर भाव भयणीनो, आमी जरी तर ह्या दायजाची वाट लावपाक लागलेलीं आसात व ह्या दायजाची आमकां पडूंक ना जाल्यार आमच्या हातान जी देवान देणी दिल्लीं आसा ती सगळीं ना जातलीं, सगळीं पाड पडटलीं. जाल्यार तशें जायना जावपाक आयज आमचें मन, आमचें काळीज ह्या आल्ताराचेर उबारुया. आनी जेजून जी आमकां क्रांती दिल्या, मोगाची क्रांती, बोगसण्याची क्रांती, ती आपणावून सगल्यांक बरेपण फावो जाता ते भाशेन वावरूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. गायन घेऊया C8, पेज नंबर 31. C8. Dzisiaj uda
दिला तुझ्या उदाहरणाद्वारे सर्व तुला भेटेल दाखवायला दिला भाव भयणीनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पसणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता. जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगडटा. थीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक कोतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभारताचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा ओरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सिमियांव आमच्या आदारी बिस्प साहेबाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर.
तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्म दिता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. देवान आमकां दिल्लें दायज आमी सदांच सांबाळूंक आमकां क्रांती पासून करची पडली जाल्यार ती करूंक आमी तयार जावंक देव आमकां आपयता. जाल्यार आमची क्रांती मोगाची क्रांती, बोगसण्याची क्रांती, जेजू बराबरी क्रांती करूंक आमकां आधार मागुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. ताचे प्रभावी ताचे पुनर्जीवी आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणे आमकां ताचो कोरीस ताचे पुनर्जीवी जेजू मेलो ताचे सोवे रिगून रावू म्हाका फावले सर्वांवनच वतो आदार सर्वांवनच उत्तम देले आमकां
देवाचे पुनोची प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण. तुजे सवें आमच्या एकवटाची खुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेन काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. जॉन पॉल फेर्नांडीस दाबोलीचो हो आमचो भाव सोंपून गेला. आयज सांजे 3:30 वाजता ताचो इंतेर जातलो. खेरीत भाशेन तांच्या दुखेस्त गोरब्या पासत आमी मागुया आनी ताका स्वर्गीचें सूख फावो कर म्हूण मागुया. चोत्रायदोरची फाल्यां बुधवार आनीक भोव पवित्र संस्काराची बोजवण सकाळीं न्हय पूण सांजेर 7 वाजता जातली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सान फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचे दोबाजीक दाखोवणे आनी 2025 उत्सवीक वर्साची तयारी निमतान मागणे. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवा पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिसियोनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो धिरादीक परगोटणार जालो. ताच्या रेलिकेच्या दबाची दाखोवणेक तशें 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बोडान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशुद्धीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानांची उर्बेवून परगोटणारां आमकां कर. आमेन. गायन घेऊया F16 पेज नंबर 93. F16. Vive